तुम्ही किती काल दाखवून 7 चॅप्टर ते पावली पुरा जेन्ना मन दिवन ऐकता ती अटेंड करता आसा ती टाइम काढणं व्हड विषय आयच्या टाइम आयच्या कालांतू सो आम पुरा जनाका पुनः स्वागत करते हैं सेशन अंतु सूर्य प्रार्थना करून शुरू करूया. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्कितम्. ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो देवालो स्वामेलो पुरा मालगड्याल नमस्कार करून आयची सेशन प्रारंभ करता. प्रेझेंटेशन सो हे 8 चॅप्टर अमल भक्ती माताजीन सांगल्या म्हणजे अटेनिंग द सुप्रीम म्हणून. सो आम्ही मुखार पळय हांतू. सो हांतू ब्रॉडली थीम्स अशे आसत म्हळ्यार सुरेचारी श्लोकांतू अर्जुनान कृष्णाक प्रश्न निमगोचे आसा आनी तांतू कृष्णान देवान ते आन्सर दिवचे सूर करचे आसा. मागीर 5 देखून 8 अंतकाले तू कशी देवा उडगास कोर येता म्हूण तशें सांगचे आसा. मागीर 9 श्लोक देखून 22 श्लोकांतू त्यांची थीम कॅरी ऑन फॉरवर्ड जाता. म्हणजे देव ताजे विशय उलयता की देवाल कशी उडगास कोर येता आनी देव डिफरन्स दाखयता. ताजे मते पळयल्यार योग मिश्र भक्ती कसं न्हय, शुद्ध भक्ती म्हळ्यार कसं न्हय आणि हे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत कसन विंगड कसन असते आणि कशी भक्ती योग म्हळ्यार अष्टांग योगा की चांग म्हणून देव हे कंक्लूड करता तू चॅप्टरांतू. ताजे पशी फुडें आमी खाली एक मिनिटा खातीर लास्ट 2 श्लोक 7 अध्याय पळोवया. कसं की हांतू ಸ್ವಲ್ಪ शब्द असत पळय ते अर्जुन घेवन ताजे एक प्रश्न निमगीता. आता हांतू पळयल्यार देवान सांगचे आसा 29 श्लोकांतू की जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म. सो अर्जुन निमगीत मागीर ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाकिलम म्हणून देवान हे श्लोक सांगचे आसा. मागीर 30 श्लोकांतू देवान सांगचे आसा की साधी भूता आदि दैवम माम साधी यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदु युक्त चेतसा. म्हणजे हांतू देवान एक सांगचे आसा की कोण उडगास दवरता मेगेले हे देह सोडताना तो म्हाका खंडीत पावता म्हणून. सो हांगा देखून हे सूर जाता. सो सुरे 2 श्लोकांतू अर्जुनान हे देवान 29 आणि 30 श्लोकांत सांगिल्ले तांतूळ शब्द कृष्ण अर्जुन निमगीता. सो अर्जुनान सुरे क्वेश्चन निमगुचे आसा किम हांव ते श्लोक ब्रेकअप केला. सो एक प्रश्न निमगुचे आसा किम तद ब्रह्म. हे ब्रह्म म्हळ्यार कसं न्हय, किम आध्यात्म दोन्ही प्रश्न. तिन्ही प्रश्न म्हळ्यार निमगीता किम कर्म पुरुषोत्तम. कर्म म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार हे 29 आणि 30 श्लोकाचे शब्द देखून काणू अर्जुनान देवा निमगुचे आसा. चारय निमगीता आदिभूतम च किम प्रोक्तम म्हळ्यार आदिभूत म्हळ्यार कसं देवा. मागीर अनेक निमगीता आदि दैवम म्हळ्यार कसं न्हय. मागीर अनेक निमगीता आदि यज्ञम कथम कोत्र म्हणून आदि यज्ञ म्हळ्यार कसं न्हय. मागीर तो आदि यज्ञ म्हळ्यार तो आमगेल देहा भितर आस की देहेस्मिन मधुसूदन त्या निमगीता. मागीर प्रयाण कालेच कथम म्हळ्यार देह सोडताना कशी उडगास कोर देवा तुका म्हणून. हे दोन्ही हे सुरे 2 श्लोकांतू देवा अर्जुनान यांचे निमगुचे आसा. आता आम्ही मुखारसून पळयता मागीर देवान एक कोरून एग्जाम्पल दिवचे आसा जे. आता हांतू आमी हे पळयता की अर्जुनान मधुसूदना म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कशें तूं मधु राक्षसाक देवा तूं तागेल वध केलेलें तशी ह्या मन अंत येईल मेगेल कसं की डाऊट आस पुरा त्या वेळी तू मान सोडका म्हणून ताका जे अर्जुनान मधुसूदना म्हणचे म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हांतू कशी विवर्सून खंयची एक विशयांत आमकां कळटा माहिती
तशी त्या प्रकारार अर्जुन एक निमगिता आसता देवाक. कशी एक सांज चारडाक सुर्या हांवसून सिकयताना हांवसून सांगतले पळय हे आकाशात पक्षी उडता म्हूण. सुर्य चारडाक कळटा की पक्षी म्हूण. मागीर पक्षी भितरय वरायटी आसा म्हूण मागीर चारडा सेकंड स्टेपार कळटा की पक्षीन कीर आसा, कायल्ड आसा, पारव आसा. तशींच देवान सुर्येचे 7 अध्यायांतू एक कॉन्सेप्ट सांगला आतां तो अर्जुन ते विवर्सून आनीक निमगिता आसा म्हूण. हे योगा बद्दल हे पुरा प्रश्न ब्रह्म म्हळ्यार कसं अध्यात्म म्हळ्यार कसं आनी कशी हे पुरा कशी प्रयाण काले म्हळ्यार हे देह सोडताना देवा तुगेले कशी उडगास करचे म्हूण. सो ह्याची प्रश्नाचे आन्सर दिवस देवान. आता तिन्ही श्लोकात गेल्यार सुरेचे प्रश्न निमगेले अर्जुनाना किप तद ब्रह्म म्हूण. ब्रह्म म्हळ्यार कसं म्हूण. तातूंत देवान अर्जुना सांगचे आसा की ब्रह्म म्हळ्यार ऑफकोर्स त्या सिच्युएशना लेकार ते म्हळ्यार तातूंत केन्ना खंय उपयोग जाता ते ब्रह्म शब्दात ताचे लेकार ताजे अर्थ येता. म्हळ्यार ब्रह्म म्हळ्यार ब्रह्मदेव वय जावचे साध्य आसा. जाल्यार हे एक कॉन्टेक्स्टांत म्हळ्यार हांतू श्लोकांत ते अर्थ हे येता. ब्रह्म म्हळ्यार देह हा सोडून कसं की एक परे आसा. अक्षरम ब्रह्म परम देवान सांगचे आसा. म्हळ्यार हे मनुष्य शरीर हे शरीर म्हळ्यार खाली हे शरीर मात न्ही तातूंत एक ब्रह्म आसा म्हळ्यार देवान जिवात्मा विशय सांगचे. ब्रह्म म्हळ्यार तो जिवात्म कोण हे शरिरा भितर आसा आनी ताका खंयचे रुपार नाश ना म्हूण. कशी दोनी अध्यायान देवान सांगिल्लें खंयचे रुपार नाश ना म्हूण तशी देवान अर्जुना सांगचे आसा. मागीर दोनी प्रश्न केलेलो किम अध्यात्म म्हूण. म्हळ्यार अध्यात्म म्हळ्यार कसं म्हूण. सो अध्यात्म हातूंत देवा अर्जुनान स्पेसिफिकली निमगोवचे आसा किम स्वभाव अध्यात्म म्हूण. म्हळ्यार हे स्वभाव अध्यात्मिक स्वभाव म्हळ्यार कसं म्हूण. ताकाची हातूंत देवान सांगचे आसा की आमी कितले की जन्म जन्मान दोखून येता आसा ती आमगेल कसं की एक भावन आसता. कसं की फुडेचे कर्माचे आमगेल मनांत कसं की एक परिणाम आसता. कितलीशी की सकट दोष आसता. त्या प्रकारार आमकां जन्म मेळटा. तो त्या प्रकारार पुरा जनाल एक विंगड विंगड स्वभाव आसता म्हूण तांगेल पूर्व जन्मा निमित्त. आतां आमी साधारण रुपार पळयता खंयचे एक काम दोग जाणां दिल्यार एक चिके वेगी करचे पुरो, एक चिका हगूर करचे पुरो, एक खंयचे एक काम दिल्यार एकल्या कोप येवचे पुरो, एकला कांय कोपना आरामेर करचे पुरो, एकल्याक खुशेर करचे पुरो. सो आमी पळय येता की पुरा जनाल एक जन्मा दोखून एक कसं की एक स्वभाव आसा म्हूण. ते पूर्व कर्माचे ते पुरा कसं की आमगेले कसं की पुरा इम्प्रेशन्स आसता आमगेले पूर्व जन्मात. त्या प्रकारार एक स्वभाव आसता आनी आमी एक प्रकाराचे कार्या प्रकार आकर्षित जाता ती. कोणाक खंयचे एक इंजिनियरींग लायक जावचे पुरो, कोणाक विंगड खंयचे एक सब्जेक्ट मॅटर. पुरा जनाल एक रुची डेव्हलप जाता कसले की ते स्वभावा निमित्त तशी सांगचे आसा देवान. ताका हातूंत अर्जुनाक म्हळ्यार तुगेल क्षत्रीय जावन आशिल्लो स्वभाव आसा ताका तूं युध्द करका म्हूण देवान ऑलरेडी अर्जुना सांगिल्लें आसा. आनी खंयचे प्रकारार कार्य मेळटा खंयचे कार्य प्रकार ते स्वभावा प्रकार करता. मागीर तिन्नी प्रश्न निमगेलो देवाक किम कर्म पुरुषोत्तम म्हूण. म्हळ्यार कर्माचे उल्लेख आयलो देवान 29 श्लोकांत. हातूंत तो कर्म म्हळ्यार कसले सांगिल्लें म्हूण. तेन्ना देव आपास सांगता की कर्म म्हळ्यार कसले आमी कार्य करता ती ताचे निमित्त आमी मुखार सून ताचे की सुख की दुःख ताचे परिणाम भोगूंक. आनी हातूंत प्रत्यक्ष जावन देवान सांगिल्लें आसा की कर्म म्हळ्यार खंयचे सुख की दुःख भोगच्या खातीर आमकां पुनर्जन्म घेवका पडटा तें कर्म म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. असल कर्म कसं की आमगेल कसं कर्म करता ती त्या प्रकारार मुखार आमकां रिजल्ट मेळटा. आमी साधारण मटा आमगेल जिवनांत पळयता फकत आतां रोडार चमकून वता आसा ती आनी कोणाक आमी लकेल जाव तो कुडले कोपतलो म्हळ्यार ताजे रिजल्ट कुडले मेळटले. दोन्ही हिचक्यांचे आसचे पुरो की आमी कसं चड जेवण केलें कसं चांग रुची आसा म्हूण मस्त खाल्लें नेक्स्ट डे आमगेल पोट्टा दूख जावं आसल्यार म्हळ्यार ताजे परिणाम नेक्स्ट डे मेळ्ळो. तशींच खंयचे एक चेडूवान जावं वाजिताना एग्जामांत चांग कोन्न वाजिल्ली की सम वाजिनी ताजे रिजल्ट एक 2 म्हयन्यान येता. सो हे पुरा कर्माचे एक टायमा लेकार ताजे रिजल्ट येता. ताका मस्त सकट कर्म अशी आसता ती की आमकां ह्यांची जन्मान तांचें फळ मेळना. ते मुखारसून मुखार जन्मा मेळटा. आनी ह्या जन्मांतूय आमकां मस्त सकट सुख दुःख भोगता ते आमी ते पूर्व जन्माचे आसता ते प्रारब्ध. सो त्या प्रकारार हे कर्माचे म्हूण देव ताका अर्जुनाक एक्सप्लेन करता.
मागीर मुखारी देवान सांगचें आसा ह्याची आधिभूतम च किम प्रोक्तम म्हूण चारय प्रश्न देवाल हें आशिल्लो अर्जुनालो तेन्ना तांकां आधिभूत म्हळ्यार हें व्हड जावन प्रकृती आसता पळय आधिभूतम म्हळ्यार ते कॉन्स्टंटली चेंज जाता आसता. आतां आमी पळयता कसो एक सान झाड असो ते व्हड जाता ते व्हड जाता. आमगेले मनुष्य जिवनांत आमी पळयता सान आशिल्ली व्हड जाल्ली ती आधिभूतम म्हळ्यार ती देवाल ती दिव्य दिव्य जावन आशिल्ली ती शक्ती आधिभूत खंयच्यान हें सगळें जगत ते चलता सगळो संसार चलता ताका आधिभूत ही शक्तीक देवान आधिभूत म्हणचें म्हूण सो हें सांगचें आसा मागीर मुखार वयता अर्जुन निमगे आदि दैव म्हळ्यार कसो न्हय आदि दैव म्हळ्यार देवाल विराट स्वरूप आमकां प्रत्यक्ष जावन आमकां देवा दोळ्यान पळोवची अभ्यास आसता कसो की आमकां कसो दोळ्यान दिसता त्यांची सो देवाल ते विराट स्वरूप म्हळ्यार आतां आमी प्रकृतीत सौंदर्य पळयतात न्हय फकत व्हड समुद्र पळयलो हिमालय पर्वत पळयलो अंतरिक्ष पळयतात आमी तेन्ना कसं की एक व्हड जावन आमी हो कसो ना बाय कितलें चंद आसा म्हूण देवाल विराट स्वरूपाची देव प्रत्यक्ष रुपार दिसना आमकां जाल्यार ही शक्ती वय देवालीची आनी देवान चोलोची ही आदि दैवम ताका मस्त सकट जनाक तांणी डायरेक्टली देवाल सेव करना ती जाल्यार तांकां विराट स्वरूपा लागीं तांणी एकदम आकर्शीत जाता ती म्हणजे हें नेचर प्राकृतीक सौंदर्य त्यामुळे एक प्रकार पळयलें डायरेक्टली न्ही आमी केन्ना हें चांग प्राकृतीक सौंदर्य हें पुरो आमी कितलें चंद आसा म्हूण सांगता ती आमी इनडायरेक्टली देवाक एप्रिशिएट करता आसता देवाल प्रतीची आकर्शीत जाता आसता ती जाल्यार देवाल त्या विराट स्वरूपा प्रती आकर्शीत आदि दैवम म्हळ्यार देवाल विराट स्वरूप हें भौतीक शक्ती आनी आदि यज्ञ कथम कोत्रा देहिनिस्मिन मधुसूदन आदि यज्ञ म्हळ्यार कोण म्हूण तेन्ना देवान सांगचें आसा आदि यज्ञ म्हळ्यार खंयची पुरा यज्ञ करता ती हांगा अध्यायान भगवद्गीतेंतू देवान सांगिल्लें आसा भोक्तारम यज्ञ तपसाम म्हूण हें पुरा यज्ञाचें कोण हें कोणाल खातीर हें यज्ञ जाता ताका आदि यज्ञ म्हणटा ती म्हूण आतां आमी गीता विशयी उलयता आसा ती आयकता आसा ती ह्या एक प्रकाराची यज्ञाची आमी देवाल विशयी भगवद्गीता आमगेल मन दिवन आमगेल चेतना दिवन आयकता आसा ती ह्या यज्ञ आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करतात ओट्टू मेळून त्या संकीर्तन यज्ञ म्हणटा ती सो पुरा हें कोणाल खातीर आनी हो देहांत कोण आसा म्हळ्यार तो परमात्मा जावन आशिल्लो तो देहांत आमगेले आत्मा ओट्टू आसता तो केन्ना ताका आदि यज्ञ म्हणचे म्हूण देव सांगता आनी ह्यांची आदि दैवम म्हळ्यार एक प्रकार देवाली ती एनर्जीची मुखारसून देवान एप्रिशिएट सांगचें आसा आतां सेवेंथ क्वेश्चन मागीर देवान निमगुचें आसा लास्टार निमगेलें अर्जुनान की प्रयाण कालेचें म्हूण कशी उडगास दिवचें म्हूण देवा कशी उडगास करचें म्हूण कशी उडगास येता म्हूण सो त्यांची हें 5th श्लोक हें इम्पॉर्टंट श्लोक आसा हांव हें 3 पंता रिपीट करता तुमकां साध्य आसल्यार तुमी रिपीट करूं येता अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम यत्नास्त्यत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय देवान सांगचें आसा की कोण मेगेल उडगास करता हें देह त्याग करतना तो खंडीत मेगेल्याका येता पूण ताजी कांय डावट ना म्हूण सांगिल्लें आसा सो हे सिच्युएशनान तूं कसन कसन मस्सकड बघताना आमी हें पोटोवन पळयलें कशी भीष्म देवाका येद्रा पळोवन भक्तीन तागेले देह त्याग करता आसा म्हूण आमी पळयता तशींची तो कुलशेखर महाराज म्हूण आशिल्लो ताणें तागेले प्रार्थनेन ताणें सांगचें आसा कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वै मे विशतु मनसा राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्थे म्हूण हे देवा आतां हांव चांग रुपार आसतना देवा तूं म्हाका मेगेले आपय आतां देह त्याग करतना कफ वित्त पात कफ वात पित्त निमित्त म्हाका तुगेले उडगास येतले की तुगेलें नामस्मरण घेवचें आसा की म्हूण तशें न्हय भावनान ताणें प्रार्थना करचें आसा आनी हें लास्टार उडगास येवची म्हळ्यार तें अशी सडनली लास्टार उडगास येना
कशी आम्ही साधारण जावन ह्या जिवनांत तुवें पळयता कने कोणी कोणी खंयचे एक ऑलिंपिक्सान प्रतियोगितेन भाग घेता म्हण लेख्या आनी तागेली रेस 2 मिनिटां खातीर मात जाल्यार ते 2 मिनिटां खातीर रेसा खातीर तो खाली तेन्ना मात धांवना तो सगळ्यान ते 4 वर्स प्रॅक्टीस करता आनी ते 4 वर्स प्रॅक्टीस केले निमित्त ते 10 सेकंदान तो चांग कोन्न तांकां धांवचें जाता तशींच आमी सगळे जीवन आंतू देवाल नामस्मरण देवाल भक्ती केल्यारी ते लास्टार ते देवाल उडगास येवचें म्हूण सांगिल्लें आसा कशें की एक चेडूं आंत पळय कशी सगळे वर्स कोण वाजिल्ला चांग रुपार वाजिल्ला तांकां कशी मुखार एग्जामा म्हणल्यार ते चांग पुरा ते उडगास येतलें तशी त्या प्रकारारी हें एग्जाम्पल दिल्लें आसा आनी एक एक पंत अशें आसता हें श्लोक पळयल्यार हो अंतकालेच्या माम न्हू म्हळ्यार आतां कांय उडगास करता म्हूण ना आमी यंग आसा ती मुखार उडगास केल्यार अडना म्हूण मृत्यू वेळार उडगास करची न्हू ताका काय प्रल्हाद महाराजान 7 स्कंदा सांगचें आसा कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतन ह्या दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम म्हळ्यार सान प्रायर दोकोनूच देवाल नामस्मरण देवाल भक्ती करचें अभ्यास सुरू करता म्हूण आनी अशी न्हय की भक्ती केल्यार लास्टार कशें उडगास जातले की ना तशी त्यामुळे भागवतमान देवान सांगचें आसा नोत्तम श्लोक वर्तनम जुस्तम तथ कथामृतम स्यात् संभ्रमो ज्ञात कालेपि समर्थम तत्पदांबुजम म्हळ्यार ब्रह्म दवर नाका ती कशें भिवू नाका ती तुम्ही मेगेल सेव केल्यार तुम्ही मेगेल जीवन उडगास केल्यार हांव तुमकां खंडीत तुमकां खंडीत हांव तुमकां पावता म्हूण देवान सांगिल्लें आसा भागवतमान तुज आनी एक एक पंता अशी आयकून अशें पुरो की अजामिळान लास्ट मिनिटान तूं देवाल विशय उडगास केल्लें ऑल्तो तागेले जिवनांत ताणें देवाल भक्ती करनी जाल्यार लास्ट मिनिटार कशें की उडगास केल्लें आनी ताका देव पावलो म्हूण तशी न्हय एक्चुअली अजामिळान तूं काणी विवर्सून उलोवचें जायना जाल्यार 2-3 आमी पळयत म्हळ्यार एक तर ताणें देवाल नामस्मरण तागेले पाप हरण करता म्हूण त्या भावनेन करनी आशिल्लें ताणें कशें की एक प्रकार भारी कश्टार आशिल्लें ताणें तागेले पुताक नारायणा म्हूण आपयलें सो ते देवाक मेगेल पाप काडी म्हूण तशी खातीर त्या भावन नाशिल्ली आनी कशें केल्यार देवान ते येवन पावलो जाल्यार ताजे नंतर अजामिळान 12 वर्स मुखार हरिद्वारा वचून तपस्या करची आसा नियमीत रुपान देवाल स्मरण करचें आसा तो अशी न्हय आशिल्लें देवान ताका एक चान्स दिलें आपास देवाक सो त्या प्रकारारी आमकां ती इच्छुवय आसूं का देवाल सेव करचें आनी आमी ताचे लायक वय आसूं का म्हळ्यार ताजें इंग्लिशान सांगचें म्हळ्यार डिझायरींग आनी डिजर्वींग दोनूय आसूं का आमकां मनांतूय आसूं का आमी देवाल इच्छ करता म्हणून आनी आमकां आमी ते कशें ते जावक आशिल्लें ते साधन वय करता ते दोनूय केल्यार ते खंडीत देव पावता म्हूण सांगिल्लें आसा सो देवान सांगचें आसा की तुमी उडगास दवरया म्हूण स्मरण मुक्त्वा म्हळ्यार तुमगेले देवाल सेव करचें देवाल उडगास करचें भक्ती करचें आश आसल्यार तो खंडीत देव चलो वचून दिता आनी देव ते आमकां हेल्प करूंक आसता देव केन्ना एक पांयार राबून आसता की आमी केन्ना उडगास केल्यार देव खंडीत धांवन येता म्हूण सो आमगेली वैरी आसता ते आमगेले भावने वैरी आसा देव आमकां देवाल भक्ती करची इच्छा आसल्यार देव खंय ना खंय दोकून अरेंजमेंट करता की आमकां कोणाले भक्ताल संघ मेळटलें आमकां देवाल बूक मेळटलें कशें न्हय कशी पूण आमी देवाल कनेक्ट जाता ती आमी खाली इच्छा आसूं का देव देवाल सायडा दोकून आमगेले भितरी आसा परमात्मा जावन तो खंडीत ह्या जिवनांतूय आमकां करता आनी हें देह त्याग करतानूय देव पावता ते खंडीत म्हूण देवान सांगिल्लें आसा ह्याचे श्लोकाचे परपोट प्रभुपाद स्वामी केन्ना ताचे एक मिनींग बरयतात श्लोका नंतर हातूं एक श्लोका मिनींग हातूं 2 पंता प्रभुपाद स्वामीन सांगलां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हें देवाल नामस्मरण करता राब्याती देवाल नामस्मरण करता राब्यात म्हळ्यार केन्ना हरे नामैव केवलम म्हळ्यार कसच्या विशयाची इम्पॉर्टन्स इस्टॅब्लिश करचे 2 पंता सांगतात पण तशी हे श्लोकाचे अर्थ दिताना प्रभुपाद स्वामीन 2 पंता हरे कृष्ण मंत्र सांगला की हें जप करात ह्यांच एक व्हड साधन जे प्रॅक्टीस कराती म्हणून सांगिल्लें आसा ह्यांच एकदम प्रॅक्टिकल वे ह्या काळांत तूं हें जप कराती आनी हें प्रॅक्टीस करता ती तुमगेली भावन येतली आनी खंयचे रुपारी दिवका म्हूण ना म्हूण म्हळ्यार आमगेले ते हृदयाची मनाची कशी एक शुद्धीकरण आसता ते आमी नियमीत रुपार साधन केल्यार खंडीत देव पावता गुरुल आशिर्वादान खंडीत देव पावता आनी ती खंयची भावना दवरका म्हळ्यार त्या भायरची कशें इम्पॉर्टंट न्हय कशी मना भावन कशी आसता म्हूण
ते एक श्लोक असं शिष्टाष्टक मानतो त्रिनादपि सुनिश्चयेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. म्हळ्यार देवा नामस्मरण नियमित रुपार असल्यारी आम्ही ते आमगे जीवन आणतो रिपीटेडली देवान मस्त पंता भगवद्गीतेन ऑलरेडी सांगून जालना की आम्ही सहन करचे शिकूका जीवन अंतू सुख दुःख एकता आसतलें आनी ताजे निमित्त आमगे मन विचलित जाता आनी देवाल वैरी और आध्यात्मिक विषय देखून आम्ही ते चिंतन करून आम्ही विंगड हांतू पडता ती जाल्यार देवान ह्यांचे सांगिल्लें आसा फॉर्म्युला देवाल नामस्मरण करया ती तरोर इव सहिष्णू आनी सहन करया ती ह्यांचे एक फॉर्म्युला देवान दिलेलो आसा. आता मुखारी देवान अंतकालेच्या मामनित्येमा ते सगळे 18 अध्याय ह्यांचे विशयारी देवान विंगड विंगड रुपार सांगचे आसा. आता आमी शंची श्लोकांतूय गेल्यारी यम यम वापी स्मरणम भावम म्हळ्यार खंयची भावना तुमगेल्या देह त्याग करता नासतना त्या प्रकार तुम्ही पावता ती म्हूण म्हळ्यार खंयचे विंगड भावना असल्यारी खंयचे भोग करचे भावना असल्यार आनी तुमगेले चांग पुण्य कर्म असल्यार स्वर्ग प्राप्त जावचे पुरो और कसले पाप कर्म असल्यार आनी तुमगेले भावन चांग जावचे असल्यार ते तोगूच विंगड खंयचे लोकांत वचचे पुरो नरकांत वचचे पुरो तशी देवान सांगचे. सो हे इट कॅन बी सेड की आम्ही देवाल विषय उडगास करची तशें आमगे जीवन केल्यारी यम यम वापी स्मरणम भावम देव सांगता. सो इन दॅट सेन्स यू कॅन से आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून LEVING कशी आम्ही भरत महाराजा ऐकू येता आणि कितली आध्यात्मिक रुपार कितली तपस्या केलेली जाल्यार तो एक मृगा प्रती ताका आकर्षित जाल्लो आनी ताची वट्टूत आनी मस्त समय व्यतीत केल्ले ते मृगा पळोवचे तागेले खावची कशी तागेले पिवचे आनी ताजेर ताका एक प्रकार एकदम मोह सी जालो त्या आनी ताणें देह त्याग करता आनी त्या मृगा विशयी ताणें चिंतन केलेलें आनी ताजे निमित्त ताका नेक्स्ट जन्म मृगालो जाल्लो हिरण जावनूच भरत महाराजान जन्म घेतिलो. सो यम यम वापी स्मरणम भावम आणि देवान सांगचे आसा मात तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच अर्जुना देवान सांगचे आसा आणि इनडायरेक्टली हे पुरा आमकाचे अर्जुना थ्रू आमकां सांगचे आसा देवान की खंयचे सिच्युएशन आस लायफांतू तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच म्हळ्यार तुमगेल कसन करचेशील कार्य आता आमी पुरा जेन लायफान कसले खंयचे सिच्युएशन आसा आमगेल कसने कसने ड्युटी आसा कसने कसने रोल आसा एज अ स्टुडंट आसच्या पुरो हाऊस वाईफ आसच्या पुरो आमी खंयचे कंपनी काम करचे आसच्या पुरो आमगेल कसने बिझनेस आसच्या पुरो वॉट एवर सिच्युएशन इन लायफ इज देवान सांगचे आसा तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच कसने करचे कार्य असल्यारी मेगेल उडगास कोर न्हू हे कार्य तुमगेल जीवन करता आसया ती म्हूण. सो ह्या एक श्लोकार 6 आणि 7 श्लोकाच पळयल्यार देवान दोन्ही सांगला आर्ट ऑफ लिव्हिंग आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग दोन्हीची म्हणजे हे जीवन करता असताना कशी आमगेल जीवन करूं येता तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच अर्जुना सांगना युद्ध करू काय तशीच आम्ही आमगेल स्वभावा प्रकारे आमगेल प्रारब्धा प्रकार आम्ही खंयची एक सिच्युएशन आणत आसत लायफान खंयचे सिच्युएशन असो सहन तरोर इव सहिष्णुना टॉलरेट करून देवाल नामस्मरण करता असल्यारी यम यम वापी स्मरणम भाव कसने चिंता करका म्हणना आमकां हे जीवन आनी तूं चांग रुपार जीवन करचें भाग्य मेळटलें आनी मुखार वयलें कांय भिवका म्हणना देव खंडीत सांगता की देव आमकां पळोवन घेतलोची म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारारी पळय येता आनी देवान अशें सांगच्या वेळेस न्हू मय अर्पितो मनोभूतीर माम अशंशया सो हे एक प्रकार एकदम प्रॅक्टिकल लेवलार सांगिल्लें आसा आमकां देवान अर्जुनाल थ्रू कसं की आमगे जीवनांत आमकां कशें एक डायरेक्शन जावंक आसा न्हू कसं करचें म्हणून. सो देवान हे ब्रॉडली हें डायरेक्शन दिलां की तुमकां आध्यात्मीक जीवनांत तूं प्रगती करका हे कसं की हे भौतीक जगत हे संवसारांत सुख दुःख येता आसता ताजे निमित्त आमगेलें मन विचलित जाता आसता जाल्यार हांतू एक वाट आसा सुलभ फॉर्म्युला यम यम वापी स्मरणम भावम चिंत करनाका ती हांव तुमकां पावतलोची आनी जीवन कशें करचें तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच तुम्ही कसं ते कार्य करतात तुमगेल स्वभाव लेखारी ते करता आसया ती आनी तांतू देवाल स्मरण करया ती म्हूण सांगिल्लें. सो देव एक प्रकार आपास आमकां अश्योरन्स दिता आसा ती भिवू नाका हांव पावता खाली म्हळ्यार खंयच्या प्रकारात कसने भंय दवरका म्हणना ध्याना भय प्रदाने प्रपन्नानुधर प्रभो
कसने भई दवरका म्हणना तशी प्रार्थना आसा. आमी सिंपली आतां कसन करता म्हळ्यार आमगेली आतां आमकां ऑलरेडी थोडे आयडिया आयल्या अशें पुरो आमी भक्तीन तूं खंयच्याच सिच्युएशनार अशें पुरो की देवाल नामस्मरण करता भक्ताल संघांत सुका ह्या प्रकारार आमी संघांत आयले म्हणल्यार सुद्दां आमी ट्रेनार बसल्या म्हणके जाता. आतां आमी बँगलोरा देखून दिल्ली वच और बँगलोरा देखून बॉम्बे वची ट्रेनार बसल्यार ह्या प्रकार आमी एक भक्ता संघ आयल्या म्हणके जाता. द ओनली थिंग आमी एक वस्तू करता की मध्य खंयचे स्टेशनान देवचें न्हय ट्रेनारी बैसू नसुका विंगड कांय करता म्हूण ना. देव पुरा रुपारी आमकां आमगेल सिच्युएशनान लेकारी आमगेल कसन भावन आसा आमगेल कसन शक्ती आसा त्या प्रकारार देव आमकां सेवा स्मरण करचें खंडित खंडित ऑपॉर्च्युनिटी दिता खंडित आमकां एक खंयच्या रुपार देव पावता. सो ताजें कांय भिवका म्हूण ना. आनी कुंती देवीन सांगचें आसा रतीम उद्वहात आध गंगे वागम उदनवती म्हणून म्हळ्यार कशी एक प्रकार गंगे सीदा होळता होळता समुद्रा वता तशी कुंती देवीन प्रार्थना करचें आसा की विंगड खंयचे विशयार नातल्यार मतीर मधुपते सक्रत म्हणून हे देवा मेगेल स्मरण शक्ती आसता तुगेल चरणारी येवं म्हणून अशी देवान कुंतीन सांगचें आसा. तशी मुखार आठांत पळयल्यार आपास देव प्रॅक्टिकली सांगतात आमगेले अशें पुरो की कशी करूं येता म्हणून कशी देवान संचे अध्याय सांगिल्लो आसा. आपास देव सांगता अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन. अभ्यास योगेन सिंपल आसा जाल्यार इजी ना प्रॅक्टीस करता आसुका. हांतूय आपास हे श्लोकाचे अर्थ बरयताना प्रभुपाद स्वामीन आपास ह्यांची बरयला हरे कृष्णा महामंत्र तुम्ही जप करता राब्याती देवाल उडगास करता राब्याती म्हणून कशी ह्यांची उपाय पूण हाजी ह्या श्लोकाच्या अर्थांत प्रभुपाद स्वामीन बरयलेलें आसा अभ्यास योग युक्तेन. तो हांतू मुखार सुनू अशी येता की ह्या योगा विशय सांगताना विंगड प्रकाराचे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद म्हणून एक व्हड स्वामी आशिल्ली परंपरेंतू त्यांनी सांगिल्लें आसा की विंगड प्रकार त्यांनी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन दिलेलें आसा. केवल भक्त म्हणून केवल भक्त म्हळ्यार तांकां भक्ती विशय मात हें आसा इंट्रस्ट विंगड खंयच्या विशयान तांकां रुची ना ते केवल भक्त म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें जाल्यार की मुखारी ह्या अध्यायांतू देवान विंगड प्रकाराचे कशी भक्त आसता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर विश्वनाथ चक्र ठाकूर सांगता प्रधानीभूत भक्ती म्हणून म्हळ्यार भक्ती करता ती जाल्यार विंगड विशयान तुची रुची आसा म्हणून केवल भक्ती जावन आशिल्ली जेन्ना तांणी खंडीत गोलोक वृंदावन पावता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. प्रधान भक्ती भूती म्हळ्यार भक्ती विशय इंट्रस्ट जाल्यार तांणी पूर्ण रुपार भक्ती म्हूण ना तांगेले चांग जाता देव पावता म्हणून. आनी गुणभूत भक्ती म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तांकां कसन की ज्ञान और कर्म और ध्यान योग हे खंयचे 4-5 अध्यायान देवान सांगिल्लें पळय ताची प्रती तांकां आनीक कसन की एक रुची आसा भक्तीची म्हणून भक्ती विशयारी तांकां पूर्ण विश्वास येनी. सो हे 3-4 प्रकाराची भक्ती आसा म्हणून हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान सांगचें आसा. मुखार आमी पळय येता की कोणाक ज्ञान भक्ती जावन आसा हांतूय देवान अष्टांग योगाचे विशय देव सांगता आशिल्लो. सो कोण ते योगा प्रोसेसा देखून म्हळ्यार ज्ञान योगा देखून परमात्मा सिद्धी प्राप्त करचे प्रयत्न करता ताणें देवा कशी उडगास करूं येता आमी ह्या लेकार उडगास करूं येता जाल्यार योगीन म्हळ्यार कशी उडगास करूं येता म्हूण देव संक्षिप्त रुपार सांगता ह्या योग मिश्र भक्तींतू. आनी तो देवान हे श्लोक सांगचे आसा कवीम म्हळ्यार कशी देवा उडगास करूं येता आमी. कवीम म्हळ्यार कोणाक पुरा गोत आसा कवीम पुराणाम म्हळ्यार पुरा पशी मालगड देव देवाल पशी व्हड कोण ना ते पुरा हाजे कारण तोच अनुश आश्रितारम म्हळ्यार पुरा कंट्रोल देव करता. अनोर आणि यामशम म्हळ्यार देवाल पशी सानूय कोणी ना होडूय कोणी ना त्या प्रकारार देवान सांगिल्लें आसा. अशी ह्या प्रकारार विंगड रुपार देवाल उडगास करूं येता. सर्वस्य दातारम
सृष्टी प्रलय ह्या पुरा देवान चलोवचें अचिंत्य म्हणजे देवाल विशय कितले आमी बुद्धीन यूज केल्यारी देवाल विशय आमकां समजून घेवचें जायना देवाले गुरुले कृपा असल्या मात कशें की आमकां देवाल विशय कळचें म्हूण आणि देवाल रूप अचिंत्य रूप म्हणून सांगितलं आणि वर्ण कशें आसा आदित्य वर्णम तमसा परास्तात म्हळ्यार ते पुरा ज्ञान दूर जाता आदित्य वर्णम म्हळ्यार सूर्य म्हणजे प्रकाशमान जावन आशिल्लो सो त्या प्रकारान योगीन ते ध्यान तेगेलें केंद्रीत करून देवाले नेचर म्हळ्यार कशी देव म्हळ्यार कशी म्हणून अशी उडगास करून घेवयेत म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार देव परमात्मा जावन आमगेले आत्मा ओटू केन्नाय आसता आणि पुरा कसं जीवनांत असल्यार ते आम्ही ताजे सूक्ष्म रुपार ताजे विशय चिंतन केल्यार ताजे कारण मुख कशी जाल्यार ते देवाल निमित्त जावची म्हूण खंडीत आसा सांसान विचारी देवाल कशी उडगास करची म्हूण देवान मुखार सुनय विवर्सून सांगचे आसा गीतेन तुजी रसोहम म्हळ्यार उदका पित्तान वय ते उदकाच टेस्ट आमगेले तोंडा येता देवाल उडगास करूं येतके ही वे देवाली शक्ती म्हूण सो मस्त रुपारी देवान सांगचे आसा की देवाल उडगासू प्रॅक्टिकल लेवलार बी आमी देवाल उडगास कशी करूं येता म्हणून गितांत देवान अर्जुना सांगचे आसा आनी इनडायरेक्टली देव आमकां सांगता आणि ह्याची विशयान सांगताना एक प्रकार देवान हे अष्टांग योगा विषय सांगचे आसा ब्रीफ संक्षिप्त रुपार आमी पळोवया ताका षटचक्र योग म्हणटा ती आणि कुंडलिनी योग वय म्हणटा ती सो ते आमी मुखारसून पळोवया आणि हांगा देवान धांचे श्लोका सांगचे आसा प्रयाण काले मनसा चलेना म्हणून म्हणजे आपास देवान सांगचे आसा की अचलेना म्हळ्यार कसं की एक प्रयास आसा तूं मन हेकड तेकड वता आसतलें एक एक पंथा जनरली स्पेशली आता मेडिटेशन आणि म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ मॉडर्न टेक्निक्स असतात ती की हा एक लाईटा वयरी प्रकार मन केंद्रित करका और कसं की एक चांग म्युझिका वयर फोकस करका त्या वय मात ते मनाचें शुद्धीकरण जायना ताजेन टेम्परली ಸ್ವಲ್ಪ मिनिटा खातीर चिके शांत मन जावचें पुरो जाल्यार मनात शुद्धीकरण जावले शिवाय शांत मनाक कायम रुपार शांत रावचें जायना ताका तांतूची एक कष्ट आसा आता आम्ही आम्ही पुरा जेन्ना खंयच्या रुपार जप करता आसता ती आमकां प्रॅक्टिकली आमकां कळटा की आमी जप करतना इजिली जायना ते की ऑटोमॅटिकली जाता आमकां की एक प्रयास करता जप करतना आमगे नामा वयरी नामस्मरण करतना कसं की मन हेकड तेकड वता आपास आमी तांडून मनाक उडगास करता सुका म्हूण सो आमी इनडायरेक्टली आमकां वी वॉन्ट द प्राइज जावका जाल्यार PRIZE जाल्यार ताजे खातीर एक प्राइस पे करता PRICE आमकां प्राइज जावका जाल्यार आमी प्राइस पे करूं तयार आसनात एक म्हणटा सो आमकां देवाल विशय देवाल चिंतन केन्नाय येवका म्हणून देवाल विशय मम मम अनुस्मर युद्धेचे देवाल विशय उडगास करता करता आमगेले सगळें जीवन वचुका कसं कार्य करताना ते आमकां ते प्राइज जावका की देवाल विशय मात ताजे खातीर एक प्राइस पे करका पडटलें की आमी मन लावन ते कसं की देवाल विशय आमी साधन करता ती गीता भागवतम इत्यादी वाजूचे की आम्ही श्रवण करता ती की नाम जप करता ती आणि तो एफर्ट घालका दॅट इज द प्राइस वी हॅव टू पे ते आम्ही प्राइस करता मग आणि मुखारी हांतू ह्यांची श्लोकान देवान सांगचे आसा की की ते प्राणवायू ते षटचक्र योगाची प्रोसेस देवान संक्षिप्त रुपार सांगचे आसा की प्राणवायूक आम्ही वयर ते व्हरका म्हणून दोन्ही आयब्रोजा मध्ये एक व्हरून ते प्राणवायू ते थंय ते हाडका म्हणून अशें सांगचे आसता आणि हांतू सांगचे आसा कशी देवा कशी उडगास करूं येता यद अक्षरम वेद विदो वदंती म्हळ्यार कोण वेद विदो म्हळ्यार कोणाक वेद गोत्त आसता तांणी सांगता येता की या ओम म्हणून तशी ओम म्हणून हाचें उच्चारण करूं येता म्हणून देवाल हें करताना सर्व द्वारांनी संयम्यो हृदय निरुध्य च म्हूण आमगेले देहांतू 9 द्वार आसता म्हूण सांगिल्लें आसा 2 दोळे नाक कान तोंड तशी आमगेले देहांतू 9 ओट्टे आसा ती 9 द्वार आसा ती ते पुरा द्वार बंद कोरून ब्रह्मचर्याच पालन कोरून हे कोण योगी हे षटचक्र योग कोणा करका ताण पुरा मन एकाग्र कोरून कसने विंगड खंयचे विशयार मन घालनासी परमात्मा वैरी तागेलें ध्यान केंद्रीत कोरून अशी म्हूण देवान सांगचें आसा हे षटचक्र योगाचे प्रोसेसान ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मर ओम म्हूण अशी हें करचें म्हूण सांगिल्लें आसा देवान सो हें पडलेल्यार एक प्रकारार आमकां भारी कश्ट दिसतलें आनी देवूय मुखार हें त्यांचे सांगता
मात देवान कशी लास्ट टाइम सांगिल्लें की पुरा एक विंगड विंगड वाट आसा देवा प्राप्त करची, ते देवान पुरा विवरसून दिल्या. मागीर देव देवालो ओपिनियन वय दिता डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली. हे सगळें आतां हे भक्ती योगा चॅप्टर सांगलां. देव हकूर हकूर हें भक्ती 7 जालें 8 जालें आतां 9th चॅप्टरान देव डायरेक्टली एकदम सांगता. सो डायरेक्टली देव हें बिल्ड अप करता आसा. पुरा विंगड विंगड योगा विशय सांगलें, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग. आतां देव दाखयता आसा की भक्ती म्हळ्यार हें सुलभ रितेर म्हूण मुखार देवान सांगचें वय आसा. सो आमी हें षटचक्र योगा विशय वय चिक्के पळोवया. आनी तूं डिटेलार वचचे ना ती जाल्यार हें आमगेलें षटचक्र योगा म्हळ्यार आमी तूं अशें पळयल्यार आमगेलें आत्म आसता, स्थूल शरीर आसा. आमगेलो देह म्हळ्यार स्थूल शरीर, पंचमहाभूतान जावचें. भूमी, नल, वायू, आप पंचमहाभूतान जावचें. मागीर ताचे मुखार आमगेलें एक स्थूल शरीर आसता. स्थूल शरीर म्हळ्यार मन, बुद्धी, अहंकार आनी मागीर आत्म. सो आमगेले ते 3 प्रकारार एक आमगेलें निज जावन अशें स्वरूप, ताचेर एक कवर आसता. कशी 3 पिसाची कोट घाल्यार पळय, भितर एक शर्ट आसता, ताचे वयर एक कोट आसता आनी ताचे वयर एक कोट आसता. तशी आमगेली आत्मा वयरी हें सूक्ष्म शरीर आसता आनी हें स्थूल शरीर आसता. आनी केन्ना आमी हें देह त्याग करता ती आमी आमगेले कसन कसन कर्माचे दोष असो आमगेले मनाचे कसन भावन आसा, आमी हें सूक्ष्म शरीर आवडटू आमगेले आत्म विंगड शरीर आवडटा. आनी हें सूक्ष्म शरीर आवडटू आमगेले आत्म केन्ना वता तेन्ना तो प्राणवायू म्हूण आसा तो हें कनेक्शन आसता की आमकां विंगड देह आवडचे का म्हूण. ताका आमगेलो प्राणवायूचें लोकेशन. षटचक्र योग म्हळ्यार संक्षिप्त रुपांत सांगचें म्हळ्यार की कितले आमगेले भावना आमी आध्यात्मिक रुपार ते प्रगती करता ती त्या प्रकारार आमगेले ते आमगेले प्राणवायू मुखार मुखारसून वता आसा म्हूण. ते व्हड जोन योगी आसता ती तांणी तांगेले प्राणवायू सीदा माथ्या वयर व्हरतात आनी तांगेले मात ती भितून तांणी तांकां केन्ना जावका तेन्ना तांणी हें देह त्याग करता ती म्हूण सांगिल्लें अशें षटचक्र योगान. हें भारी व्हड ही एक तपस्या एकाग्र आनी मस्त सकल रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा. आनी हें सांगिल्लें आसा की प्राणवायूचे आमगेले भावना लेखारी हें आमगेले कशी नवद्वारांनी म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें प्राणवायू आमगेले भावने लेखारी खंयचे ते खंय प्राणवायूचें लोकेशन आसा तें खंयचे लागींच खंयचें वाट आसा थंय दोखून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो कोणाले भावना आध्यात्मिक रुपार तांणी प्रगतीशील जावन आसा ती तांगेले ते प्राणवायू आनीक आसता आनी हें तांणी एक प्रकार ते कुंडलिनी योग और षटचक्र योग म्हूण ते ध्यान दिवन तांणी तांगेले प्राणवायूक वयरी 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 व्हरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो अशी हें आसा भ्रुवोर मध्य प्राणम म्हळ्यार तांणी ते प्राणवायूक 2 दोळ्या मध्य एक मस्तकाल्या ते वयर ते व्हरता ती ते ध्यान दिवन म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या प्रकारार आमी पळयल्यार हें एकदम डिफिकल्ट आसा स्पेशली कलियुगांत तूं की मस्त सकट कंडिशन्स जावका आनी हें त्या प्रकारार तपस्या करचें ह्या काळांत तूं भारी कश्ट आसा आनी त्या देवाक कृष्णाक इगोत आशिल्लें. सो हें आयच्या सेशनाच्या लास्ट श्लोकांत आमी पळयता देव कसो सांगता म्हूण. देव सांगता अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थम नित्ययुक्तस्य योगिना. म्हणजे देवान हें एका पण तें गीतेन तें श्लोकांत यूज करचें आसा हें शब्द सुलभ म्हूण. हें पुरा कसं की देवाक गोत आसा अर्जुनाक हें षटचक्र योगा कुंडलिनी योगा अष्टांग योगाची पुरा प्रोसेस पळयल्यार आनी अर्जुनान हें फुडें सांगलां की हें मनाक करचें भारी वश करचें भारी कश्ट म्हूण. जाल्यार ताका देवान सांगचें आसा. सो देव तें एक प्रकारार 2 वाट सांगता. आतां आमी सामान्य जावन वय कोणाल्याक उलयता आनी वापस आमी 2 कोणाक सांगल्यार अशी करूं येता जाल्यार अशी करता जाल्यार सुलभ रितेर करूं येता म्हूण. म्हळ्यार आमी इनडायरेक्टली सांगतात हें कश्ट जावन हें पुरा करता म्हूण एक सुलभ वाट आसा अशी करी म्हूण. आतां खंय वचका जाल्यार आमी सांगता तुमी अशी जावन हें जावन ह्या वाटेरी वचेता जाल्यार आनीक वाट आसा ह्या वाटेर गेल्यार सुलभ रितेर तुमी पावं येता म्हूण. देव ह्या प्रकारार सांगता हें अष्टांग योग षटचक्र योग हें पुरा सांगलां जाल्यार भक्तीची ही वाट सुलभ आसा म्हूण. केन्नाय खंयच्याय विशयार देव तागेलो ओपिनियन फोर्स करना. गीत तरी देवान सांगचें आसा की हांव तुका पुरा सांगिल्लें आसा. तुका कसन सम दिसता तुगेले स्वभाव लेखार तुका कसन सम दिसता तें करी हांव तुका सांगचें आशिल्लें सांगलां म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमकां कोता की गिताच्या कन्क्लुजनान तूं सर्व धर्मान परित्यज्य म्हूण.
सो त्या प्रकार प्रभुपाद स्वामी अशी अर्थ दिता सांगता की भक्तीची उत्तम म्हणून ह्या खातीर सुलभ न्हय आमकां भक्तीन तू आमी पडटय कळटा की आमगेलें मन लागना आमकां तातूंत ताची प्रती रुची येना मस्त काळ एक पंता हो कशी करचें म्हण एक पंता अशी सिच्युएशन येता जाल्यार हे अष्टांग योग ध्यान ह्या मार्ग न्ही पळयले तांकां पळयल्यार खंडीत भक्तीन तूं वचचें सुलभ हें खंडीत आनी आमगेलें मन म्हळ्यार अशें आसता की आतां एक सांज चेड्याक लुटेज चेडो आसा ताका थंय बगलेन वचून नुता बस म्हळ्यार तो बसतलो काय खंडीत जायना सो हें एक प्रकार ध्यान योग अष्टांग योग म्हळ्यार ते सांज चेडा आमगेलें मन एक सांज चेडूं म्हणलें बगलेन वचून नुता बस कितले वेळ नुता बसचें जातलें जाल्यार तांचे चेडवाक कसं खेळचें सामान दिलो कसं करचें दिलो तो मन लावन तो कसनेपुणी तूं बिझी आसतलो कसनेपुणी करता आसतलो तशीच भक्ती योगान तूं संघान येवचें चांग रुपार नामस्मरण करचें भक्ताल ओट्टू बसून चांग देवा लील आयकुचें हें आमगेलें मन आनी देवा लील पुरा एका पशी एक देवाले आनी देवाल भक्ताले लीला एका प्रती एका इतले आकर्षक आसा ती आमी ताजेन कॅप्टिवेट जावका ताची प्रती आमगेली रुची जावका आमी कितली ह्या देवाल विशीं आयकता ती आनी देवाल विशीं आमगेली इच्छा आसा आयकुचें देव त्या लेखारी आमकां सुलभ करून दितलो आमकां आनिकय चड देव अवकाश करून दितलो की हा आनिकय आमी आयकुयात तसलें की देव भायर जावन गुरू जावन येता आनी तोच देव परमात्मा जावन आमगेले भितर वय आसा ददामी बुद्धीम योगम देवान सांगचें आसा की मुखार सांगचें देवान प्रितीपूर्वकम कोण तागेली बुद्धी देवाल विशयान तूं चिंतन करचें तूं कशी की तागेले प्रयास कसनेपुणी देवाल विशयान तूं करता बुद्धी योगम आनी प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें खंयच्या रुपार तांगेले कोणी शिष्यान येवन तांकां कसं एक नवो विशय दाखयलो हो आमी हें बुक्का हांगाय दिवयेत और अशी कोण आमी प्रिंटींग करूं और देवस्थानान तशी तेन्ना प्रभुपाद स्वामी खुशी जावचें आशिल्लें ददामी बुद्धी योगम तूं तुगेले कसं की आशिल्ली बुद्धी तूं देवाल विशयान तूं युटिलायज करता आसा कसं जालें की आमी हें देवाल विशयान आमगेलें मन आनी बुद्धी यूज केल्यार आमकां तसं की हें सूक्ष्म शरीर म्हळ्यार हें पुरा विंगड पुरा दोश आसता आमगेलें जाल्यार देवाल नामस्मरण देवाल बुद्धी यूज केल्यार खंडीत विदाउट एनी डाउट देवान सांगल्या म्हणके देवाल उडगास येतलो हाजे विशय देवा खंयचे विशयार आमकां मन कसने एक मागीर देवाल विशय करता आसल्यार लास्टार उडगास येतलो की ना तसो पुरा कसने देव खंडीत पावता आमी चांग रुपार देवाल भक्ती हें जिवनान तूं करता आसल्यार अंतकालेच्या कांय चिंता करता म्हणून देव खंडीत पावता सो हे 14 श्लोकार हांव हांगा राबयता कशी प्रभुपाद स्वाम्यान एक सिस्टम कोण दिलेलें आसा तें पळयल्यार आमी मस्त सकड कितले सकड बूक वाजिला आमगेले सगळे लायफ वाजिल्यार आमकां तितले बुक्स बरोवन दवरलेले आसा एक लायफ टायमान तूं वाजूचें जाय आसना गीताच वाजूचें कितले काळ लागता आनी एक पंथावय न्ही गीता 10 पंथावय वाजिल्यार तातूंत नवे नवे मिनींग आमकां येवचें पुरो तशी त्या प्रकार देवान हें एक प्रकार हें बिल्डअप करता आसता देव की हें कशी अर्जुनान सो हांव ब्रीफली रिकॅप करता की कशी अर्जुनान सुरे सांगिल्लें आसा की पुरा प्रश्न निमगेलेलो आत्म म्हळ्यार ब्रह्मण म्हळ्यार कसं आदिदैव म्हळ्यार कसं कर्म म्हळ्यार कसं पुरा हें प्रश्न निमगेले आसा देवान एका कोण पुरा आन्सर केलेलें की स्वभाव म्हळ्यार कसं आनी देवान आन्सर कोण जातरी देवान हें सांगिल्लें आसा की तूं योगीक प्रोसेसान उडगास करता जाल्यार देवा विंगड विंगड रुपार उडगास करूं येता की देव परमात्मा जावनू भितर आसा आनी कोण आमी तें पळयलें यम यम वापी स्मरणम भावम खंयची भावनेर आमी हें देख त्याग करता ती त्या प्रकारार आमकां त्या विंगड नेक्स्ट शरीर मेळटा म्हणून मात देवान ह्या वेळी सांगिल्लें आसा की हें जीवन करतना तें वेट करचें ना अशी न्हय की आमी फक्त गन्न दवर न्हू आतां आमी कांय कृष्णान नांव घेयना ती गन्न दोन मारतली कृष्णा म्हूण अशें मारल्यार तशें तें न्ही तें स्मरण मुक्तवा म्हळ्यार जिवनांत सगळें केल्यार मात देवाल उडगास येता अशी आमगेल प्रयत्नान आमी देवा उडगास करतली म्हूण तशें आमगेल भावना आसचें मात आमकां खंडीत ही भावना आसा की गुरूल आशिर्वादान मालगड्याल आशिर्वादान देवाल परमात्मा आसा तोच आमगेल शुभचिंतक जावन आशिल्लो तागेल्या आशिर्वादान आमी खंडीत हें जीवन चांग रुपार वय करूं येता आनी मुखार सुनू हें देह त्याग करतना देव खंडीत पावता म्हूण ताजे विशय कसने
डाऊट ना म्हूण देव सांगता आणि ह्यांचे विशयार 14-28 श्लोकांतू देव विंगड विंगड रुपार ह्यांच सांगता की कशी तागेलो लोक म्हळ्यार कशी चांग आणि कशी देवाला उडगास करूं येता मग हो हांव आंगार आपयता मी चांग रुपारी आयकलेलें आसा ती कशें की प्रभुपाद स्वाम्यान भक्तान म्हणलेलें तें हांव सिंपली रिपीट केलेलें आसा तांतूय कशें चूक जावन आसल्यार क्षमापण कोन्न दिवका आणि कसं कॉमेंट आणि कसं असल्यार वी हॅव टाइम वी कॅन स्टील डिस्कस धन्यवाद हरे कृष्ण